मिराबागचे ग्रामस्थांचे जन आंदोलनाचे जैत चैत जे जालां ते चैतान सहभागी जावपाक हांव आयलो. हांवें तांकां म्हळ्यार एक एनकरेजमेंट दिल्लें गियर दुसरें घालपाक आनी जें तांणी क्रांतिकारी ज्यो कृती केल्यो ताजे खातीर मिराबाग म्हणटा इशू गोंयचे जनतेचे फुडें पावलो. खूबदां एक सरकार जेन्ना भेड्डो जाता, जेन्ना एक आंधळो सरकार भेड्डोय जाता तेन्ना अश्यो कृती करच्यो पडटा. तातूंत लोकांचें म्हळ्यार कलेक्टीव कॉन्शियन्स म्हणून जें आसता आनी तस कारणान लोकांक दिसचें पडटा की बाबा कितें तरी चुकता आनी सरकार जागो जाता. हें आमचे देशाच्या इतिहासांनी जाल्लें. हें मिराबागकारान करून दाखयलें की क्रांती म्हणटी आनी जन आंदोलन म्हणटा तें आज पासून यशस्वी जावंक शकता. आनी म्हाका दिसता हें जन आंदोलनाचें जैत म्हणल्यार गोंयकारपणाचें जैत. ताणें आपलो गांव राखपा खातीर सरकार तांकां आयकनासतना जें बुलडोज करूंक सोदतालो प्रोजेक्ट, हो प्रोजेक्ट रिवर्ट करूंक लागलो. आनी हाजे बरोबरूच खूब सरकार यू टर्न आतां मारूंक लागला. बरोबरूच म्हळ्यार जे कुडचड्यार जेटी नाजाल्यार तुगेलो युनिटी मॉल अशे खूब इश्यूज आसात जंय सरकार आतां बॅकफुटाचेर वता. म्हळ्यार सरकाराक कळ्ळां की आपले फुडले दिसाची आपली गॅरंटी ना. सो हो सरकार एक्सपायरी डेटाचेर सरकार चल्ला. हें असली जन आंदोलनां करून लोकांनी दाखोवन दिल्लें आहा की सरकाराचें एक्सपायरी डेट लागीं पावल्या. हातूंत खंयचेच राजकीय पक्षाक क्रेडीट ना. सगळे आयले आनी सगळे आयले अशें सगळ्यांनी कांय केलें ना. एसेंब्लीन जेन्ना तांणी बोवाळ केलो आनी हांव जेन्ना थंय जेलान गेलो तेन्ना एकमेकाचें तोंड जें पळयताले खूब लेजिस्लेटर हाजेरूच कळून आयिल्लें की तांणी फुडाकार घेतलो म्हणून तांचें जैत जाल्लें. खंयच्याच पक्षांनी तांकां आदार केलो म्हणून तांचें जैत जावं ना. हांव याद करून दिवंक सोदतां. आज जालां जैत म्हणून याद करता, नाजाल्यार हें फाटलें काडपाची कांय गरज नाशिल्ली. पूण जैताचें श्रेय कंप्लिटली तांच्या गांवाक वता, तांच्या एकवटाक वता आनी सगळ्यो बायलो भुरग्यां दादले आनी एकवट राखलो. आनी हो एकवट गोंयकारांक एक मिसांव कशें एक प्रेरणा कशी दिल्ली आहा. आनी हाका हांव सलाम मारतां आनी मागतां की अशेंच दुसरे गांवांनी एकवटान आमी फुडें या. गोंयकारपण जर राखतलें जाल्यार गोंयकारां मदीं एकवट जाय. आनी खंयच्याय पक्षान एक खंयचो धर्माचे सगळे मतदार आसात म्हणून ते कितें आपलें बेंस अशें धरप ना आनी दाखोवन दिल्लें आहा की कोणाकूच कोणें ग्रांटेड घेवंक मेळचें ना. हाचे फुडें ओके तुमी उतर राखलें जाल्यार तुमकां लोक मानतले, नाजाल्यार लोक तुमकां धडो शिकयतले. हें क्लियर कट मेसेज तांणी दिल्ली आहा. गोंयांत एंटायर जे प्रोजेक्ट इम्पोज करूंक सोदता ते प्रोजेक्टाच्या विरोधान लोकांनी उठपाची गरज ना. हो एक प्रोजेक्ट इम्पोजूच करताले ते. तांणी पयलीं सांगलां की ड्रिंकींग वॉटर कोणाक दुसऱ्याक दिलें म्हणून आमकां तातूंत कांय प्रॉब्लेम ना. पूण जे भशेन तुमी इम्पोज करतात आनी जे भशेन प्रोजेक्ट बुलडोज करतात तातूंत आमचो आक्षेप आसा आनी ताजे खातीर एक जन आंदोलन तांणी उबें केलें. सो हांगा जावंक शकता जाल्यार आनी खंयी जावंक शकता. खूब जाण पयलीं कितें म्हणटात की प्रॉब्लेम फक्त साश्टीन आहा म्हणून. कित्याक हे सगळे एक्टिविस्ट ते साश्टीनूच आहा. ही साश्टी भाग न्ही हो असो भाग जंय बहुसंख्य लोक एक पक्षाकूच आदार करताले आनी ताणीय बी त्याच पक्षाक आदार केला हाजे पयलीं. थंय तांणी दाखोवन दिल्लें आहा की क्रांतीचे तुमी करता, लोकांची क्रांती. माझे कडेन शेवटचो प्रश्न 2027 इलेक्शन लागीं पावलेलें आसा. त्या भितर जे मिरामागाचे लोक तांकां वाट दाखयतले अशें दिसता. मिराबागाच्या लोकांनी वाट दाखयली आहा. मिराबागाच्या लोकांक आमच्या पक्षान तरी क्लियर कट सपोर्ट केला. आमी तांकां सपोर्ट करतले आनी आमी फुडें अशें इच्छितात की ताणें आमकां सपोर्ट करचो. ते कांय राजकारणान ना, आमी राजकारणान आहा. राजकारणाच्या धंद्यान आमी आहा. तो धंदो फुडें व्हरपाक ताणें आमकां आदार करचो. कित्याक तांचो जेन्ना कठीण टायम आशिल्लो तेन्ना आमी तांकां पावले आनी आमी ताचे बरोबर रावले. फुडें रावतले. सरकारी यू टर्न मारता जाल्यार पडचे ताचे बरोबर. ते पळोवया. एलायन्स करतले म्हणून जर आज सांगलें जाल्यार
खूब लोक असे आहा की ते हांतले ना आतां इतले बेगीन जावंक शकना आनी काय आपले पांयांचेर पयलीं उबे रावपाची कापारदाद आसपाक जाय. उबड्यांचेर जर उबे रावले जाल्यार आमी चड फुडें पावचे ना. आमचो पक्षाचें नांव आहा फॉरवर्ड. सो फॉरवर्ड जर पावतले जाल्यार आमचे पांय आमचे हात पयलीं आमी घट आसूंक जाय. आनी आमचे हात पांय म्हणल्यार आमचे गोंयकार लोक जर बरोबर आहा जाल्यार आमकां देव आमचे बरोबर आसतलो. मिराबागकारां बरोबर देवूय आशिल्लो तसो आमचे बरोबर देव नासपाक कांयच कारण ना. आमचे बरोबर लोक आसूंक शकता आनी स्थानीक इश्यूज स्थानिकांनीच सॉल्व करूंक जाय. ते दिल्लीच्यान सोल्युशन येना हें तांणी दाखोवन दिल्लें आसा. सो ताजे खातीर खंयचोच भायल्या पक्षाचे आदार कसलीच गरज ना आनी आमचे ओन इनिशिएटिव्हान आमी गोंयचे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक शकता. आमचे कडेन सुपीक तकल्यो आहा आमी लोकांक बरोबर घेवन वचूंक शकता आनी गोंयांत जे कितें इश्यूज आहा ते गोंयकारूच फुडें सरून गोंयकारांनी सॉल्व करूंक जाय हें अशें म्हाका दिसता. सरकारान जी अशुरन्सां दिली ताचे खातीर तांचे ठाम मत अशें पुरोवन अश्युरन्सीस आनी सरकारान कमिटमेंट केली. हाजेर सरकार रिटर्न मारचो ना हें पळोवपाक जें कितें एसेंब्ली फुडें म्हणटा थंय ते प्रश्न सगळे फॉलो प्रॉपरली जाता. आनी जे लोकांनी तांकां आदार केल्लो आहा जे एनजीपीन वचपाक तांकां एडवायज करताले जे एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट तांणी तांकां समर्थन केलां. तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन सरकार हे मिराबागचे इश्यूचेर उतराक गुन्हेगार वचपाक पावतलो हें हांव पळयतां. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.